Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purem. Book your seat today. Limited seats available. गोंयचे फुडले पिळगे खातीर डेलिगेशन जे गेल्ले ते अशें कॉम्पोनंट अशें म्हणून वचोंक ना, सगळेच अशें कॉम्पोनंट म्हणून वचोंक ना, पूण फ्युचर जनरेशनाक कसो मार बसतलो तो आमी गव्हर्नराक एक्सप्लेन करून आनी हितून रिप्रेजेंटेशन दिलां. हितूनय सारकें क्लियर कट बरयल्लें आसा. आनीक प्रोटेक्ट द इंट्रस्ट ऑफ फ्युचर जनरेशन्स बाय सेफगार्डिंग गोवाज नॅचरल एंड कल्चरल रिसोर्सीस, जे रिसोर्सीस आसा. आनी लँड इज अ रिसोर्स. आतां सगळ्यांक खबर आहा की गोंयांत जो एटॅक जाता तो लँड म्हणजे जाग्याचेर जाता. सो हें ताणें सोलम अफर्मेशन सुप्रीम कोर्टा मुखार ह्याच गव्हर्मेंटान दिल्लें टू प्रोटेक्ट पब्लीक लँड्स इन्क्लुडींग कोम्युनिदाद लँड्स. सो आमी क्वेश्चन विचारलो तो ह्या 2011 ते आज पर्यंत 2025 सोंपता कितें एक्शन घेतलें गव्हर्मेंटान टू प्रोटेक्ट दीज लँड्स. And how have they violated this very affidavit that they have given before the Supreme Court? And how are they now saying that violating the affirmation before the Supreme Court, they are saying illegal constructions are being regularized? How were they permitted in the first instance? वो एक मेन मुद्दा आमी गव्हर्नरा मुखार मांडला. It's the land of the village. It doesn't belong to one or two people. These lands were preserved by our ancestors long before us, so that these lands can help us in our needs for the future generations. म्हाका दिसता ऑपोजिशनान तरेची थिंगा आवाज करपा जाय आसलो, सुप्रीम कोर्टान सो मोठो एक्शन घेवचें म्हण सरकाराचेर, कित्याक तेंगलो जजमेंटाची हे थिंगा डिसरिस्पेक्ट कोताय. सो हांव मागोता आमगेले ऑपोजिशनान तुमी जात तितूले थिंगा बोवाळ कोरून हे गव्हर्मेंटाचेर एक्शन जावपाक, सुप्रीम कोर्टान एक्शन घेवपाक तुमी डिमांड करचो.